नमस्कार, पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजच्या भागात आमी आसा मडगांव हांगासर आणि आजच्या भागातलो आमचो किचन पार्टनर आसा चाट डी हट्टी हो कॅफे. आजच्या भागात आमच्या प्लेटीचेर खंयचो डिश येतलो आणि हो डिश खंयचो सेलिब्रिटी करतलो हो प्रश्न तुमकां सगळ्यांक पडलाच आसतलो न्ही. चड सस्पेन्स क्रिएट करिना. आमच्या आजच्या भागात आसा आमचे आयचे गोंयचेच कलाकार जाणी खुबशा OTT फामाद प्लॅटफॉर्मांचेर काम केल्लें आसा, खुबशा वेब सिरिजांनी, तशेंच खुबशा मुव्हिजांनी ताणें काम केल्लें आसा आणि एक तो उत्कृष्ट असो इन्फ्लुएन्सरूय आसा. आजच्या भागातले आमचे गेस्ट जाणून घेवपाक जाय कोण ते पळयात. स्वप्नाकडे व्हरपी मार्ग फक्त व्हड शारांनी धांवना. केन्ना केन्ना गोंय सारकिल्या शांत दर्यादेगेंतल्यान तो सुरू जाता. गोंयच्यो अश्योच वाटो काडून आयिल्लो एक बहुआयामी कलाकार जाणें अभिनय, तंत्रगिन्यान आनी वेवस्थापन ह्या तिनूय मळार आपली खाशेली सुवात मेळयल्या. तो म्हळ्यार नृपेन देसाय. झी5 आनी नेटफ्लिक्स सारकिल्या मुखेल प्लॅटफॉर्मांचेर आपली अभिनयाची वेगळी छाप सोडपी. परछाई गोस्ट स्टोरी सिरिजांतलो हॉटेल मॅनेजर, कतले आलमांतलो अभिनय, जावं टायपरायटर मालिकेंतली प्रेक्षकांच्या यादींत उरिल्ली ताजी भुमिका. गोंय विद्यापीठांतल्यान कला पदवी, लेबर लॉ, सायबर सेक्युरिटी आणि PGDSA सारकिल्या तंत्रीक विशयांनी पदव्युत्तर अभ्यास. सृजनशीलता, शिस्त आणि समर्पणाचो सोबीत मेळ दाखोवपी नृपेनान तंबाखू विरोधी जायरातपटांतल्यान सामाजीक प्रश्नांचेर लोक जागृताय करपाचें काम केलां. त्या भायर रियल इस्टेट, व्हिडिओ एडिटिंग आणि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगांत ताचो खासा हात चलता. जाणून घेवया ताची फुडली सायड. Let's welcome our guest for today, an actor and influencer, Nripen Desai. नमस्कार येवकार. नमस्कार. कशें आसा? बरें आसा. तुम्ही कशें आसा? गुड, व्हेरी गुड. थँक यू प्रुडंट मिडिया फॉर इन्व्हायटिंग मी ओवर हियर. आणि तोंडातल्यान न्ही तर मनातल्यान आपयल्या बद्दल खूप आभार तुमचे. इट्स अ प्लेजर टू हॅव यू हियर. आज खुबश्यो गजाली तुज्या बरोबर आणि तुजी फुडली सायड आमी पळयतली, पण ताज्या पयलीं म्हाका सगळ्यांक पयलो क्वेश्चन प्रत्येक एक्टराक आमकां विचारून दिसता की तूं ह्या क्षेत्रांत कसो पावलो, तुजें करियर कशें स्टार्ट जालें इन एक्टिंग. ओके, बेसिकली ह्या फिल्डान पावपा फाटल्यान 2-3 कारणां आसात. तातूंतलें एक कारण आसा तें म्हणजे म्हजे डॅडी मम्मी. ओके, तांचें सांगता हाका लागून, कारण तांकां लागूनच हांव हांगा आसा एक्चुली. जालें अशें की माय पेरंट्स दे मॅट ऑन अ स्टेज एज एन एक्टर्स. ओके, म्हणजे मम्मी एक्टिंगान आशिल्ली, नाटकांनी पार्ट करताली, म्हणजे डॅडीकय एक इच्छा आशिल्ली करपाची. तर दे हॅपन टू मीट आनी थंयच्यातल्यान तांचें सुरू जालें आनी खंय तरी म्हाकाय हो वारसो मेळिल्लो आसा असो हांव म्हणटलो. आनी हातूंत ह्या फिल्डान एक्टिंगाच्या हांव आयला 2018 एक्चुअली. फर्स्ट डेब्यू ऑन नेटफ्लिक्स सिरीज. सो दॅट्स हाव आय मीन. ओके, सो आमी म्हणू शकता की एक एक्टर स्टेजी वयल्यान आयलो आमच्या फुड्यान हांगासर. तुजो डॅड एडवोकेट आणि मम्मा तुजी टीचर. येस. सो खंय तरी अशें जेन्ना अशे फिल्डान जेन्ना पेरंट्स आसता तेन्ना तांकां दिसता की तांचो भुरगो आसा हो मातसो अभ्यासान चड आसपाक जाय, नॉट इन कला क्षेत्र. पण तुज्या पेरंट्सान तुका कशें अलाव केलें, कित्याक खुबशे पेरंट्स अलाव करिना, सो तांच्यांनी प्रमोट कशें केलें? वॉज इट व्हेरी चॅलेंजींग फॉर यू? येस, इट वॉज व्हेरी चॅलेंजींग फॉर मी एक्चुअली, कारण दोगांय जाण प्रोफेशनल. ओके, एंड नॉट इन सर्वीस, लायक म्हणजे हे ना बिझनस न्ही किंवा कितें हें ना. सो तांकां मनोवप म्हणजे खूप कठीण आशिल्लें. आनी कितें आसा, एडवोकेट म्हणजे तांचे कडेन फट मारपाक मेळना, टीचर तर प्रोफेशनली दे आर ट्रेन्ड टू कॅच द लायज. सो तांकां कन्विन्स करप डिफिकल्ट आशिल्लें. बट समवेअर दे न्यू दॅट म्हज्या भितर ती स्कील आसा म्हणून. कारण स्कुलान आसतना सुद्दां हांव पार्ट घेतालो, ताजे नंतर कॉलेजीन आसतना पार्ट घेवप जातालें खुबशे अशे प्रोग्रामांनी बी. आनी खंय तरी तांकांय खबर आशिल्ली की ही हॅज दॅट स्कील. सो तांणी म्हाका तितले स्टॉप करूना. पूण हय, अभ्यास जाग्यार दवरूनच बाकीच्यो गोश्टी करपाचें हें एक आशिल्लें. हय हय, दॅट वॉज अ क्रायटेरिया. पण जेन्ना OTT प्लॅटफॉर्माचेर काम करचे पयलीं तुवें हांगासर ड्रामाजान बी केल्लें म्हणटा तूं. सो कितलें चॅलेंजींग दिसलें तुका फ्रॉम अ ड्रामा बॅकग्रावंड टू डायरेक्ट वेब सिरिजान काम करप? या, इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजींग एक्चुली. कारण ड्रामा म्हणजे एक्टिंग जे आसता न्ही स्टेजीचें, ते टोटली डिफरंट आसता. थंय तुका मातशें एक्सेंट्रीक एक्टिंग करचें पडटा. हात, चेहरो, बॉडी लँग्वेज तुजी डिफरंट आसता. कारण तुमच्या फुडें बशिल्ले आसता खूब जाण प्रेक्षक आसता. ते 100व्या प्रेक्षकाक सुद्दां तुमची एक्टिंग कळपाक जाय. तुमच्या आवाजा वयल्यान, तुमच्या फिजिकल मुवमेंटा वयल्यान ताका कितें तो सांगपाक सोदता एक्टर ऑर दॅट कॅरेक्टर,
कितें सांगपाक सोदता तें कळपाक जाय. तेच ऑन द सेट ऑफ फिल्म, ओके, कितें जाता, एक फ्रेम आसता, त्या फ्रेमीच्या भितरच तुका वावरचें पडटा, सगळें ताज्या भितर, आनी झूम केल्लो आसता, तुमचे एकदम क्लोजअप शॉट्स असतात. सो इट टेक्स लॉट ऑफ आय से कॉन्ट्रास्टिंग एक्टिंग स्किल लागता ताका. रायट. तुवें लॉय केला न्ही? हांवें लेबर लॉ केला. ओके. सो लॉ, इफ नॉट एन एक्टर, तू लॉयर जातलो आसलो की आनी कितें चिंतिल्लें जावपाचें, कितें आशिल्लें मनान तुज्या? हय, एक्चुअली माय फादर इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर. ओके. He served in 1964 war with Pakistan on the battlefield. So धाकटो आसतनासून एक ते रुबाबदार तांचे वागणूक आनी मिलिटरी कॅम्पान वचप जातालें तांच्या बरोबर. सो म्हाका दिसतालें की आय शूड बिकम अ सोल्जर लायक हिम एंड सर्व. बट डेस्टिनी वॉज समथींग डिफरंट. सो ते जावपाक शकना, कारण खुबशे थंय क्रायटेरियाज आसता वीच वी हॅव टू मीट अप. ओके. सो ते जावपाक शकना. सो कॅन बेस्ट थिंग ऑफ बीइंग एन एक्टर इज, म्हाका दिसता जेन्ना एक्टर जाता यू कॅन प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल. Yes, डॉक्टर yes. जाता, तू पुलीस जाता, तू कितें जावं शकता. yes. ओके. गजाली आमचे चालूच उरतल्यो, पण आज आमी तुजे कडल्यान जे काम करून घेवपाचें आसा ते खबर आसा कितें करतलो तो. Yes, येस. I know. पण किचनान केन्ना वता? हय, किचनान वचप जाता आनी खुबश्यो फावटी तेहेस नेहेस जाता करता, किचन. okay. बट येस, वचप खूब जाता. ओके. सो हाव फूडी आर यू? आय एम लॉट फूडी. असं पण. जेवपाक खूब आवडटा, डिफरंट कुझिन्स. जेवपाक आवडटा, करपाक? करपाक आवडना, पूण येस करता हांव. ओके. सो आज आमच्या पळोवप्यां खातीर कितें? गोवन स्पेशल एक्चुअली फोव. आनी सगळ्यांक खबरच आसतलें, फोव म्हणटा ती अशी गोष्ट जी सकाळ दनपार सांज त्रिनळी त्रिकाळ मनीस जेवपाक शकता, खावपाक शकता, आनी व्हेरी इजी टू मेक. ओके. आय एम शुअर युअर फेवरेट. येस, ऑफकोर्स माय फेवरेट. सो वी कॅन ट्राय इट टुडे. ओके. सो कितें कितें घेतला आमी आनी कितें करपाचें तें सांग. फर्स्ट म्हणजे फोव. ओके. आनी ताजे बरोबर हे आसा सोय, नायसली ग्रेटेड, सॉल्ट, सम चिलीज आनी जेगरी पावडर. ऑफकोर्स सेम ब्रँड, यू नो, पंचामृत. येस, पंचामृत ब्रँड. आणि फोवूय आमी पंचामृताचेच घेतला. सो यू कॅन सी कशें आसा ते. ऑब्वियसली ऑफकोर्स इट इज गुड क्वालिटी. आय कॅन सी दॅट. कित्याक बाकीचे फोव खावन पळयले आनी आय हॅव सीन टेस्टेड दीस ऑल्सो. ओके. सो रिव्ह्यूज आर रियली व्हेरी नायस एक्चुअली. या. सो सगळ्यांत पयलीं कितें करया? सगळ्यांत पयलीं फुगत घालपाचें. ओके. सो हातूंत फुगत घालपाक लागून थोडेशें उदक. ओके. नायसली. ओके. सो आज पर्यंत कितें कितें ट्राय केला? ट्राय तशें खूब कितें केलां. अंडा भुर्जी केला, मागीर चिकन तंदूर एक फावट केल्ली ट्राय, सॉर्ट ऑफ सक्सेसफूल. सो आनी फोव तर म्हजे फेवरेट. सो हे जे फोव आसा न्ही, हाजी खासियत म्हणजे टेस्ट व्हेरी नायस. आनी ताजे बरोबर जी जॅगरी आसा, आय ऑलवेज रिकमेंड दीस. कित्याक नाजाल्यार कितें आसा, गोड आसता तें घासपाक पडटा किसणी घेवन. ते वाटे दीस इज फायन, यू कॅन सी. एंड म्हाका सुद्दां घरा कडेन यूज करता आसतना लायक कन्विनियन्स. ओके. आय गेस हे सोपूय जालें आसलें तुजें, ह्या सगळें आमी उलयता. येस ऑफकोर्स. येस इट इज परफेक्टली सोप. बरें आसा. सो आतां वॉट वी कॅन डू नेक्स्ट इज हातूर घेवया. ओके. सोय. ओके. आनी गोंया कशें आसा, सोये शिवाय जायना. सो आनी can use this. हे कशें तुमकां जर स्वादा प्रमाणे थोड्यांक चड आवडटा घेवपाक. सो यू मिक्स इट नायसली. यू प्रिफर गोड की तुका? ना, म्हाका गोड चड आवडटा. ऑफकोर्स येस, स्वीट. आय एम अ स्वीट पर्सन. ओके. सो म्हाका गोड चड आवडटा. आनी तिखट फोव केन्नाय चुकून थोडेशे मीठ आनी ताजे नंतर थोडीशी मिरसांगेचे बारीक कटा हुआ मिरची. ओके. सो गुड. येस ऑफकोर्स. ओके. आनी कुझीन खंयचो प्रिफर करता? बिईंग अ गोवन ऑब्वियसली. हय नुस्तें आनी शीर तर नासल्या शिवाय ते जेवल्या भशेन दिसना. आय प्रिफर पंजाबी फूड. हय, म्हाका पंजाबी जेवण खूब आवडटा. आनी तुका पंजाबी उलोवपाकूय येता, रायट? हां. सो तुवें पयलीं मेन्शन केलें, जेन्ना आमी उलयतालीं तेन्ना सांगलें तुवें की तुका 7 लँग्वेजीस येता. येस. सो हांगासर गोंयान आसतना खंयची रेस्टॉरंट चडशे विजीट करपाक आवडटा? रेस्टॉरंट्स म्हणजे मोस्टली म्हाका गोवन खानावळ चड आवडटा. लोकल फूड. कारण कितें आसता, आमकां वचपाकूय ते जड वचना.
आनी हांव कितें करता दर म्हयन्याक ऑलमोस्ट 15 days आय एम आउट ऑफ गोवा. ओके, सो भायलें जेवण जाता गोंया येतकच गोवन हय टिपिकल गोवन जी थाळी आसता ते म्हाका प्रिफर करता खूब. लायक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट. ओके, सो आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो. आमचे पयले सेगमेंट जे आसता स्वाद डिश हे आमचे आतां सोंपता, कित्याक आमच्या गेस्टान आमच्या खातीर ऑलरेडी हांगासर फोव करून दाखयला आमकां. हे फोव आमी टेस्ट करतली मागीर, पण ताचे पयलीं आतां घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आमी पावल्या आमच्या आयच्या भागांतल्या सेकंड सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायप, आनी आमचे बरोबर आसा आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट निपिन देसाय. ओके, सो आमच्यो गजाल्यो चालूच आसतल्यो, पण आतां जे सेगमेंटान आमी आसा खेळ टायप. पण हो खेळ टायम घेवच्या पयलीं आमी शिव की तूं मल्टी टॅलेंटेड आसा, खुबशे टॅलेंट तुजे कडेन आसा. यू आर अ गुड एक्टर, इन्फ्लुएन्सर, singer as well, musician also I can say. You play different organs, right? So आज आमच्या पळोवप्या खातीर कितें स्पेशल परफॉर्मन्स तुजो? I would like to sing. पद म्हणपाक आवडटा म्हाका. Wow, nice. Okay. So which language? हिंदी, कैलाश खेर. सो ताजे एक सुंदर पद आसा. Okay. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं हूं तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं. वाव, सुपर्ब सुपर्ब, ग्रेट. आणि सेकंड वन एक परफॉर्मन्स आमकां दाखोवपाचो आसा. हाय सांग. सो दॅट इज युअर माउथ ऑर्गन. येस येस येस. आनी खंयचे इन्स्ट्रुमेंट्स प्ले करता? म्हाका ट्रेडिशनल जे आमचे आसा शामेळ, घुमट ते बी सगळे कळटा. लायक चवथीक तर वाजोवप जाताच. त्यानंतर क्लॅप बॉक्सूय आसा म्हजे कडेन, जे लायक एट टाइम्स एट सिट ऑन होम घरा कडेन सुशेगाद बसले क्लॅप बॉक्स वाजयले, कितें म्युझिक प्ले केलें. आनी सो आमचे आजचे गेस्ट निरुपेन आमच्या खातीर हांगासर माउथ ऑर्गन वाजयतले, पण ती ट्यून खंयची आनी खंयच्या मुव्हींतली ती तुमी पळोवन ती गॅस करपाक जाय आनी कमेंट्सान तुमी सांगपाक जाय. येस. ओके. ओके.
सुपर ग्रेट. ओके, सो आम्ही आमच्या आजचे गेस्ट टॅलेंट पळयले आणि येस ही इज मल्टी टॅलेंटेड. आणि आता आमी वचूया आमच्या खेळ टायमान. काय तुका स्पेशल व्हडलें करपाक लायना, तुज्याच फिल्डांतलें करपाक लायता अँड यू आर एक्सपर्ट इन दॅट. थँक्यू. एक डायलॉग किंवा डिफरंट डायलॉग्स इन डिफरंट फॉर्म्स, लाईक एक अँग्री टोन घेऊ शकता तू किंवा एक फनी वॉट एवर तुका ज्या हितून घेवपाक जाय, मुडान घेवपाक तू घेऊ शकता. ओके. एनी 3 डायलॉग्स. Any 3 dialogues? Yeah. Okay. नटसम्राट पिक्चर आसा, वन ऑफ द वेल नोन पिक्चर्स आणि एक्टर्स सगळे जाण जाणा, तांची एक्टिंग सांगपाची गरजच ना. वन ऑफ द बेस्ट अँड माय फेवरेट ऑल्सो. नाना पाटेकर साहब. टू बी ऑर नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन. जगावं की मरावं हा एकच सवाल आहे. या दुनियेच्या उकिरड्यावर खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगावं, बेशरम, लाचार, आनंदानं, की फेकून द्यावं या देहाचं लक्कर त्यात गुंडाळलेल्या जाणीवेच्या यातनेसह मृत्यूच्या काळ्या शार डोहामध्ये, आणि करावा सर्वांचा शेवट, माझा, तुझा, याचा आणि त्याचा सुद्धा. येस, वाव. नाना पाटेकर सरांचो आणि एक असा डायलॉग, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो. कैसे बताऊं, तुम धड़कनों का गीत हो, तुम जीवन का संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, संगीत हो. आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में. भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, शहर में रुतबा है, किसी भी घर में रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता. अच्छा है. ओके, निरूपणान आपली सोमती ब्रँडिंग हांगासर केला बिकॉज ही इज द मोस्ट एलिजिबल बॅचलर. येस मॅम. या ओके, सो सुपर्ब. आणि तुझ्या ह्या एक्टिंग स्किल खातीर आणि आमच्या ह्या खेळ टायमान तुवें इतले बरे तरेन आमकां एंटरटेन केला, ताका लागून तुका मेळटा 4D हट्टी ह्या कॅफे कडल्यान फूड वाउचर. रिक्वेस्ट करता अमन, जे ह्या कॅफेचे शेफ आसात आणि आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो वाउचर दिवचो. ओके, सो चाट्स एन्जॉय करता की ना? हांगा केन्ना विजीट केल्ले? ना केन्ना करूं ना. हांगसून खूब पास जाता हांव ऑलमोस्ट एवरी डे, बट लेट्स ट्राय इट दिस टायम. ओके, आणि फुडले सेगमेंट जे आसता ते आमचे स्पेशल आमच्या गेस्टा खातीर आसा. सो आमचो शेफ आतां अमन आशिल्लो, तोच आमच्या आजच्या थर्ड सेगमेंटान तडका विथ शेफ ह्या सेगमेंटान तुमच्या खातीर कितें स्पेशल प्रिपेर करतलो, तो कितें प्रिपेर करतलो पळोवया. आणि वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जे आसता तडका विथ शेफ. तडका विथ शेफ ह्या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा 4D हट्टीचे शेफ अमन. अमन, लोटार तुका परत एक फावटी. आणि अमनाचे बेस्ट आसा की अमन सदां स्मायलिंग आसता आणि तो स्मायलिंग करीत आमकां बरे डीश प्रिपेर करून दिता. सो आज आमच्या गेस्ट खातीर कितें स्पेशल? आज आमी करतले चायनीज मॅगी. चायनीज मॅगी सगळ्यांची ऑल टाइम फेवरेट. ओके, सो इंग्रेडियंट्स कितें कितें लागतले का? इंग्रेडियंट्स म्हळ्यार एक चायनीज कटिंग, जिंजर, स्प्रिंग ऑनियन, मॅगी आणि सॉस आणि मीठ, बटर, ऑयल. First oil, butter, and vegetables with it. Yes. Then capsicum, gajar, onion, cabbage. Cabbage. Plus ginger. I toss with it. Third, half. Maggi. Boiled. Yeah, boiled. Achhe meat, white pepper, tomato sauce, red chili sauce, green chili, dark soya sauce, just spring onion. Yeah. So just very easy. Very easy. Yeah. And
टेस्टी तर डेफिनेटली असेल. एव्हरीथिंग जो अमन करता ना तर ते यम्मी असता. थँक्यू. चडशी आमच्या घरची मॅगी प्रिफर करता. हांगासर खाणी कसले स्टायलची करता तूं? तुमी चायनीज येता. ही चायनीज मॅगी, पंजाबी स्पायसी मॅगी करताय, वेज चीज मॅगी. अरे मॅगी रेडी आसा. ओके सो मॅगी 2 मिनिट्सात जाता आनी हांगासर अमन सगळे डिशीज 2 मिनिट्सानूच करून दाखयता आमकां. थँक्यू सो मच अमन. आणि आमची चायनीज मॅगी हांगा तयार आसा आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट खातीर. पण त्याचा आस्वाद घेवचे पयलीं आनी फुडल्या सेगमेंटान वचचे पयलीं घेवया आनी ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आमी आसा आमच्या आयच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद घेतली आमी आमच्या आजच्या दोनूय डिशिजांचो. आनी आमच्या बरोबर आसा आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट नृपेन तशेंच 4D हट्टीचे शेफ आमच्या बरोबर आसा अमन. तो आमकां जॉइन जाला आनी आज आमी हे सगळे टेस्ट करून पळयतली. अमन फोव आवडटा खावपाक? चड. ओके सो तुका खबर आशिल्ली. ओके सो तुका आमच्या आजच्या गेस्टान फोव केला ते तुका टेस्ट करून सांगपाक जाय कशें जालां ते. सो प्लीज घे. आनी आजची स्पेशल आनी एक डिश चायनीज मॅगी. चायनीज मॅगी. चायनीज मॅगी. ओके. प्रोसेस तुवें पळयलाच आनी आय एम शुअर यू गोइंग टू ट्राय इट. येस. सो तू ह्या फिल्डान एक्सपर्ट सो तू सांग की आज कितले पॉइंट्स दितलो तू आमच्या गेस्टाक? 10 out of 10. वाव इज इट? बेस्ट जाला. 10 out of 10 मेळ तुका. आर यू Thanks a lot. हॅपी? या आय एम हॅपी. ते हांवें खावन कशें लागले? पळयलें. अंडरस्टूड. ना बरें आसा एक्चुअली. व्हेरी नायस. या. आनी आजची आनी एक स्पेशल डिश तू ट्राय करून सांग. या ऑफ कोर्स. ही मॅगी तितली टेस्टी आसतली. पळोवनूच कळटा आय एम व्हेरी मच टेम्पटेड की मॅगी म्हाका खूब आवडटा. So your expert comment. Yeah. Actually, something different. Not like mostly I mean, Maggie's khata तसली न्ही. Something unique. I mean, good blend of taste. 10 upon 10. Yeah. Very tasty. Actually. आणि जेन्ना आमी खंयच्या आमच्या गेस्टाक हांगासर हाडटा तेन्ना आमी फूल प्लॅटर सर्व करता. ह्या प्लॅटरान फक्त आमचे जेवणूच आसना पण आमच्या गेस्टां मदीं आशिल्ले टॅलंट्स आसता, तांचो पॅशन आसता, तांची इन्स्पायरींग स्टोरी आमी तुमचे पर्यंत पावयता. सो आमच्या आजच्या गेस्टान तितलेच टॅलंटेड मल्टी टॅलंटेड गेस्ट आमचे बरोबर आशिल्ले आणि तूं ताका नॅटफ्लिक्साचेर पळोवंक शकता. तो Z5 also. Parchai series 6. खुबशा सिरिजांनी आसता तो. इज अ व्हेरी पॉप्युलर फेस. तू पळय जाल्यार तुका कळटलें. आनी मुविजांनी खूब ताणें एक्ट केला. सो आनी तो तुवें टॅलंट्स पळयलेत तेज्यांनी आतां. ओके सो You can follow our page also, all about Goa. इज अ व्हेरी इन्फ्लुएन्शियल इन्फ्लुएन्सर. ओके सो खुबशे भुरगे यंगस्टर्स तांकां एक्टिंगान आपले
प्रोफेशन परस्यू करपाक जाय, सो तांकां तूं कितें सजेस्ट करतलो? वॉट एडवायस वूड यू गिव? एडवायस इन दिस फील्ड इज दॅट इज देयर अ स्कोप इन गोवा? स्कोप आसा, पळय खंयच्याय फिल्डान वतलो जाल्यार आपूण कितें सर्व करपाक शकता, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. रायट. कारण कशें आसा, गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस, आनी गोंया कशें आसा की ताणें जर फिल्म प्रोड्यूस केलें and obviously I expect him to give me free tickets and this is a fact actually. Okay. आणि स्कोप म्हणजे कशें आसा, कोंकणी जी लँग्वेज आसा थोडेच गोंया पुरतेच लिमिटेड आसात, आयकणारे पळयणारे. ओके. सो म्हाका जाल्यार दिसता तुमचे कडेन जर टॅलंट आसा, खऱ्यांनी तुमकां ह्या फिल्डान कितें तरी करपाचें आसा, नामनेचें काम करपाचें आसा, आय से की आउटसायड गोवा वचात, काही टायम रावात थंय, बऱ्या प्रोडक्शन हावजां बरोबर काम करपाक मेळटा पळयात. कशें आसूं, बरो बारीक रोल आसूं, एक्स्ट्रा म्हणून सुद्दां आसूं, तुमी तो घेयात. कारण दर फावटी दर एक स्टुडिओ बरोबर तुमकां काम करपाक मेळटा, दर एक एक्टरा बरोबर काम करपाक मेळटा. दॅट वील बी अ युनीक कायंड ऑफ अ एक्सपिरियन्स फॉर यू. ओके. आनी यंग टॅलंट जे आसा भुरगे, गोंया खूब टॅलंटेडच आसा भुरगे, फोंड्या सुद्दां कितले बरे बरे एक्टर्स आसात, म्हणजे ऑल ओव्हर गोवा आसा. आनी फॉर दॅम आय वील से की एक्सप्लोर युअर इनर सेल्फ मोर. कित्याक एक्टींग म्हणजे फक्त एक स्क्रिप्ट वाचली आनी कितें तरी केलें अशें आसना. यू हॅव टू पुट दोज वर्ड्स एंड दोज इमोशन्स ओके इन युअर एक्टींग. ओके. सो आमच्या आजच्या गेस्टान खूब बरो मेसेज दिला, आनी म्हाका दिसता की खंयच्याय क्षेत्रांत जेन्ना आमी वता तेन्ना थोडो पेशन्स गरजेचो आसता, कित्याक आमी रोखडीच गिव अप करता. सो प्लीज पेशन्स दवरा, इजिली गिव अप करूं नाकात, आनी तुमचे ड्रिम्स तुमी बऱ्या पैकी फॉलो करा. आनी अशेंच आमच्या एपिसोडान आमी वेगवेगळे गेस्ट तुमच्या पर्यंत हाडटलेच, तेंची इन्स्पायरींग स्टोरी तुमकां प्रत्येक वेळा इन्स्पायर करतलीच. पण आजचो आमचो गेस्ट हांगासर आयलो, ताका लागून खरेंच तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. सो थँक्यू व्हेरी मच टू द एंटायर टीम ऑफ प्रुडंट मिडिया अँड थँक्यू लॉट ऑफ सक्सेस. ओके. ताका लागून तुका मना काळजांतल्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी अमन थँक्यू सो मच. थँक्स अ लॉट सर. तूं आमकां बरे बरे डिशीज प्रिपेर करून दवरता, खूब हेल्प करता आमकां. थँक्यू सो मच. आमचे आजचे गेस्ट वेळ काढून हांगासर आयले, ताका लागून तांकां पंचामृता कडल्यान एक स्पेशल हॅम्पर आसा. रिक्वेस्ट करता संजीव नाईक, जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा, ताणें आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो हॅम्पर दिवचो. फुडल्या भागान अशेंच आमी प्लॅटर घेवन तुमच्या खातीर येतलो, बरे जेवणाचो, बरे टॅलंटाचो. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.